हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जालें दिसता ना, अजून जावं ना 12 टायम आसा 15 मिनटां सुमार आसा. तर त्याच्या खातीर गुड मॉर्निंग. टायमूच कळना कसो वता म्हणून. आयजान तर सामकोच टायम कळत ना कसो गेला म्हणून. जस्ट एक 5-10 मिनटां पयलीं टायम पळयल्लो बीन तेन्ना 11 जाल्ली. हो म्हाका म्हणटालो 11 जाता थंय आसा अशें म्हणून. तर आतां भायरून पळयत जाल्यार 11:15 जालीं. काय कळत ना टायम कसो गेलो म्हणून. तर टायम ना कळपाचें कारण म्हटल्यार 2 गोश्टी. एक भितरली गोश्ट, एक भायली गोश्ट दाखयता तुमकां. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार भायली गोश्ट. भायर पळयात. तर भायलो वेदर जो आसा पळय न्हू तो पळयात. आतांच न्ही मातसो भायर उजवाड असो जाला, नाजाल्यार इतलो काळोख आशिल्लो. रातभर न्ही पावस पडला. रातीच्यान सकाळीं म्हणल्यार आतां एक 10-10:30 म्हटल्यार तरी पावस पडत आशिल्लो. आनी भायलो वेदर ह्या प्रमाणे आसा. बरें अशें थंड अशें दिसता. बट सगळ्याक हांगा थंड दिसता. किचनाक गेलें की सॉलीड गरम जाता सारकें. भायर कितलोय पावस पडलो जावं कितलेंय थंड आसलें न्ही, किचनान गेलें की गरम जाताच. हांव किचनान काम करता आनी गरम जालें की भायर येता न्ही, हो म्हाका म्हणटा कसलें गरम जाता तुका, भायर तर इतलें थंड आसा मुगो म्हणटा. किचनान वच आनी पळय म्हणलें तेका. एक 5 मिनटां रावन आनी पळय किचना गॅसा कडेन उबें रावन कसलें गरम जाता तें. इतली गरमी जाता सारकी. तर हें आशिल्लो भायलें रिजन टायम ना कळपाचें. सो आतां तुमी म्हणटलीं हितून टायम ना कळपाची गोश्ट कितें. तर टायम ना कळपाची गोश्ट हीच की भायर न्ही अशें करून दमटी बिमटी आसलें न्हू, कळत ना कितलो टायम जालो म्हणून. म्हटल्यार असो आतां वताक पळय वत कडक जालां, दनपार जाली अशें दिसता न्ही. आनी असो वेदर आसलो की ना कळत ना की कितलो टायम जाला म्हणून. आनी सेकंड जी गोश्ट हांव तुमकां सांगतलें, घरांतलें रिजन म्हणटा तें हें. आनी हो हांगा सामको पातळोन बसला. आयज इलेक्शन टायम न्ही, रिजल्ट टायम. 3.0 म्हणल्यार तर आयज काम बी कांय ना खंय तेका. बसलो तो सुसेगाद आयज. जे कितें फोनार जाता तेच करता खंय, भायर वचना खंय. सगळे तेगेले क्लायंट्स कोण कोण आहा ते सगळे बिजी खंय रिजल्टाक. आनी सकाळीं जेन्ना दोळे उक्ते जाल्ले पळय न्हू तेन्ना लायिल्ली टीव्ही आनी हो चॅनल आज तक हेच चालू आसा. सो आनी हो पळयता न्ही आनी म्हाका सांगता अशें जालें तशें जालें म्हणून. आनी म्हागेलो टायम मागीर हितूंकू वता. पळय जेवन वतलो खंय. सो हें सगळें हांगासर हेजें चालू आसा. बरेंच जालें करंट गेलो जस्ट सारको हांव व्हिडियो करता करता म्हटल्यार. तर हांगासर हें सगळें चालू आसा आनी हांव भितर रांदतालें. आयज नुस्तें घेतलां. खूब तेंपान अशें नुस्तें घेतलां म्हणपा सारकें न्हू, नुस्तें मेळ्ळां. लायट गेली. तर दाखयता तुमकां आयज आमगेर कितें तें स्पेशल जेवणाक. तर हो हांगासर म्हाजो किचनाचो मॅस सगळो अशें करून सगळें पातून उडयलां. आनी आयज नुस्तें म्हटल्यार तिसऱ्यो घेतल्या. तिसऱ्याचें हांव आयज करता किसमूर. सय कांदो टमाट घालून किसमूर करता. आनी म्हाजे कडेन तन्ने तोर आसा ते बी घालून करता. तन्ने तोर बी घालून बरी लागता. आनी पिकलेली घोटां जी आसता पळय न्हू ती बी घालून बरी लागता. एकदम मस्त सारकें पिकलेली तोरां घालून तर म्हाजी फेवरेट. तोंडाक बी रूच आयली. तर आयज तन्ने तोर घालून करता. आनी तेच्या भायर हांगासर वेल्ल्यो घेतल्या. वेल्ल्याचें हुमण करपाचें. तर नुस्तें जें आसा पळय न्हू उजरावन धुवन मीठ बी लावन दवरलां. हांगासर आयज उकडे तांदळाचें शीत. सो तेका लागून उकडे तांदूळ जे आसा पळय ते कुकराक लायला. आनी कुकर जालो आतां. सो आतां उदक गरम करपाक दवरलां हांगासर. सो तें उदक गरम जालें की ना तितून घालून मीठ घालून वाळपाचें. आनी ही सय कांतून दवरल्या. किसमूर करतली पळय तेका घालपा म्हणल्यार हुमणाक सय घातली न्हू एट अ टायम घातली. मिक्सर लायला हुमण करपा खातीर मिरसांग वांटपाक. आनी हें पप्पाय फ्रिजान आशिल्लें भायर काडून दवरला. हो मान म्हाका पयर मिरसांगेचो पावडर करून दिल्लो गांवठी मिरसांगेचो. आयज तेजें हुमण. तर हें सगळें किचनांतलें मॅस एकदां रांदून जालें की ना मागीर एट अ टायम सगळें क्लीन करपाचें. सो कुकराची सिटी येयली की ना हांगा पळयात कशें बुरशें जाता तें. मागीर गॅस बी धुवपाक जाय. आनी हांगासर हांव रांदून घेतालें.
तर आयज खूप दिसांनी नुस्तें मातशें मनासारकें इन सेन्स नुस्तें घेतलां म्हणपा सारकें मेळना जाल्यार ते ताल्ले आनी बांगडे तेच आसताले. आयज ऑप्शन खूब हाडलेले तेंच्यांनी. ताल्ले, वेल्ल्यो, तिसऱ्यो, करबट हाडलेले, धडयारे आनीक वागळे हाडलेले. हो वागळे पळोवन म्हणटालो, हांवें म्हटलेलें तुका हांव करून दिता तूं खा अशें म्हणून. हांव खायना वागळे. तर हेका म्हटलेलें तुका करून दिता खा अशें म्हणून. घेवया आमी म्हणून हो नाका म्हणपाक आपूण एकलो कितें खातलो. तेंचे व्हडले व्हडले कुडके आशिल्ले ते. सो ताका लागून वेल्ल्यो घेतल्यो, तेचें हुमण करता आनी तोर घालून सुंगटाची किसमूर करता. तर इतलें सगळें. लायट गेली न्ही, आतां उठून वता तो भायर हो पळय. तर 12 जावपाक येयली. हांव रांदून घेता उरलेलें जें कितें आसा तें. गरमेन 5 मिनटां भितर 5 मिनटां भायर अशें करून रांदपाक पडटा. तर रांदून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. राती आनी पावस इतलो पडला जाणा, खूब पावस पडलो. सकाळीं उठलो तेन्ना बी खूब पावस आशिल्लो. उदक बीन न्ही रस्त्या वयल्यान सामकें अशें व्हांवून वतालें. तर तो सकाळ फुडें उठून मातसो एक क्लीप शूट केला तुमच्या खातीर, दाखयता तुमकां, पळोवन घेयात. आनी हांव तेदो म्हळ्यार रांदून येता, तुमी तें पळोवन घेता म्हटल्यार. तुमी सकाळचो क्लीप पळोवन घेता म्हळ्यार म्हाज्या हांगासर न्ही रांदून बी जालें. तर हे पळयात, हांगासर उकडें शीत केलां. तेच्या नंतर हे हांगासर हुमण वेल्ल्यांचें. तुमकां कलर जो आसा पळय तो मातसो ऑड दिसता, बट एक्चुअल असो कलर ना जसो हुमणाचो येता तसो आसा. नेक्स्ट हांगासर ही तोर आनी बटाट घालून तिसऱ्याची किसमूर. तर किचन बी म्हाजो मातसो क्लीन करून जालो. हें भायर व्हरून उडोवपाक जाय. आनी टायम बीन कितलो जालो पळोवच ना. आयदनां सगळीं धुलीं. तर दार बंद करया, लायट बी बंद करया. आनी या टायम कितलो जालो, एकाक 10 मिनटां आसा म्हणल्यार एकाक 20 मिनटां आसा. 10 मिनटां फुडें आसा ती घडयाळ. हांगा आसा बसून हेंच चालू आसा. आनी टायम जाता म्हणल्यार थोडो वेळ मातशें बसून घेता आनी मागीर एकाक सुमार जेवपाचें. रे मातशें वेळान जेवया, म्हाका आतां गरमी जाली. ओके, हाली प्लेन ताट तुका कांय ना. राव, हां घे. तर आयज आमगेर उकडें शीत केलां जशें की तुमकां सांगलें. नेक्स्ट हांगासर वेल्ल्याची कडी, हुमण, चिकन कोल्हापुरी, तिसऱ्या किसमूर आनी तोतापुरी मँगो. सो हे तोतापुरी आमे कित्याक की हापूस आमे, मानकुराद आमे जे हाडलेले ते सोंपले, ताका लागून तोतापुरी. आनी आतां हो जेवतलो आनी हांव म्हाका वाडून घेता आतां. सो आतां हे पळयत 15-20 मिनटां तरी लागतली हेका जेवपाक न्ही रे. चल तूं जेवपा लाग. लक्षूच ना, जेवपा लाग. हांव म्हाका वाडून घेवन येता. ओके डन. ओके. सांजची 6:15 जाली आनी आमगे मॅडमी पळयात, ही कसली न्हिदपा स्टायल. ओले हें कितें, कशें न्हिदप हें. पळय 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 पळय.
तोंड आनी केदी हांगा करता पळय. आयज बोडको खाल्या न्ही तेणें आनी हो हांगासर पळय एक कामाक धाडला हांवें. बेगीन वचून यो रे 6:15 जाली. एक वच 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 म्हणून सांगपा लागल्यारूच 1 वर अर्द वर जालें. वता चल वचून यो बेगीन 15-20 मिनटां येतलो. आनी हो न्ही वचून येता म्हटल्यार न्ही हांव तुमचे कमेंट्स जे आसा पळय न्ही ते रीड करता. आयज खूब दिसांनी असो करून टायम काडला कमेंट्स रीड करपाक. खूब दीस जाले कमेंट्स जे आसा पळय ते रीड करूच नाशिल्ले न्ही, ताका लागून आयज म्हटलें स्पेशली हांव सकाळच्यान चिंतून आशिल्लें व्हिडिओ जे आसा पळय न्ही ते कमी शूट करता आनी कमेंट्स जे आसा पळय ते रीड करतलें म्हणून. व्हिडिओ व्हडलो जालो की मागीर कमेंट्स रीड करपाक मेळत ना, व्हिडिओ तेज्या लॉंग जाता मागीर तुमकां बी बेजार येतलो न्हू ताका लागून. तर फायनली आयज हांव कमेंट्स जे आसा पळय न्हू ते रीड करता. तर फॅन मातसो लावन घेवया नाल्यार गरमेक ह्या बसपा जाता. सो हो वचून येता म्हणल्यार कमेंट्स रीड करया आनी हो खंय गेला पळय तो येतगीर मागीर कळटलें तुमकां दाखयता खंय धाडला तो ताका हांवें. तर आयज न्ही हांव चड कमेंट्स जे आसा पळय न्हू ते रीड करपाना. थोडेशे कमेंट्स जे आसा पळय न्हू ते रीड करता आनी एज युजल जे रिसंट कमेंट्स आसा पळय तेच रीड करता. तर सगळ्यात पयलीं एक 20 वरां पयलीं एक कमेंट येयल्लो आसा दिपा शेट्टे हाचो. बरें करता तूं ब्लॉग बट रिमूव युअर नेल पेंट ना, कलर चेंज कर. हो जो म्हजो ब्लू कलरचो नेल पेंट आसा न्ही अर्दो गेला अर्दो आसा तो कलर मे बी ताका आवडना आसतलो, म्हाका बी चेंज करपाक जाय. आनी ज्या दिसा घातलो पळय न्हू त्या दिसा हो बी म्हणटालो की ते भुता भशेन नाकटा केल्या काय म्हणून कसलो कलर असो म्हणून. सो बेस्ट एक चेंज असो म्हणून हांवें घातलेलो तो. करता करता गेला तो नेल पेंट अशें म्हणून काडपाकूच जाय, म्हाका टायमूच मेळना ह्या दिसा. तर आतां तुमी अशें म्हणटली की 20 वरां पयलीं कमेंट येयला जाल्यार तेज्या नंतर कमेंट येवनाका म्हणून. तर येयल्या तेज्या नंतर बी खूब कमेंट येयल्या बट न्ही अशें इन शॉर्ट जे कमेंट आसता पळय न्हू यम्मी रेसिपी, नायस मँगो शेक, नायस व्हिडिओ, नायस ब्लॉग ते तशे कमेंट्स हांव रीड करना. अशे जे मातशे डिफरंट अशे कमेंट आसता पळय न्हू जे कोण कितें एडवायस दिता सजेशन दिता तसलेच कमेंट्स हांव रीड करता. सो पयलीं हो कमेंट आशिल्लो दिपा शेट्टे हाचो. नेक्स्ट कमेंट आसा अमोल गोसावी. बरो ब्लॉग केला तुमी, अशेंच तुमी फुडें ब्लॉग करात. आय एम फ्रॉम मयेम केळबाय आनी सायडीन बरयला देवळा कडलो. तर अमोल गोसावी थँक्यू सो मच. तर हो जो कमेंट आसा पळय न्हू तो त्या व्हिडिओचेर आसा जो व्हिडिओ आमी म्हापशा गेल्ले त्या दिसा शूट केल्लो. त्या दिसा आमी आमच्या कुलदेवाच्या देवळान गेल्ली न्ही मया केळबाय टेम्पलान. सो त्या व्हिडिओचेर हांणी कमेंट केला हो. नेक्स्ट टायम जेन्ना हांव केन्ना येतलें पळय न्ही केळबाय देवळा मया तेन्ना न्ही पयलीं तुमकां सांगून येतलें. कित्याक की हांव जेन्ना येयल्लें पळय न्हू त्या दिसा मागीर व्हिडिओ घालतकीर खूब जाणांनी म्हाका कमेंट केलें तुवें आमकां पयलीं सांगप न्ही आशिल्लें तूं येता म्हणून, आमी बी तुका मेळपाक येता आशिल्लें अशें बी म्हणून म्हाका खूब जाणांनी कमेंट केलें. सो कोण शिरगांवच्यान कमेंट केलें, कोणें मया साकून कमेंट केल्लो, कोणें देवळा कडल्यान कमेंट केल्लो. सो आमी तुजे व्हिडिओज पळयता. सो हो तुजो कुलदेव म्हणून आमकां खबर नाशिल्लें, तूं येता जाल्यार नेक्स्ट टायम आमकां सांगून या अशें म्हणून सांगलां. सो दॅट हांव ट्राय करतलें. सपोज प्री प्लॅन आसा न्ही आमचो जाल्यार तुमकां सांगपाचें की ना हांव येता म्हणून. सो याद दवरतलें हांव नेक्स्ट टायम सांगून म्हळ्यार सांगून येतलें तुमकां. नेक्स्ट कमेंट आसा इवा फेर्नांडीस हेचो. आय वील शुअरली ट्राय दीस रेसिपी. थँक्यू सो मच फॉर शेअरिंग दीस डिलिशियस रेसिपी. तर अंडा घोटाळा जी हांवें रेसिपी शेअर केल्ली पळय न्हू तिचेर हो कमेंट आसा. थँक्यू सो मच इवा. आनी हेच्या फाटल्यान नेक्स्ट कमेंट आसा जॉविटा कॉस्टा 28@gmail.com. सो जॉविटा कॉस्टा हेजो हो कमेंट आसा शेअर युअर लव स्टोरी. तर आमची लव स्टोरी जर शेअर करपाक गेली न्ही म्हाका दिसता एक व्हिडिओन तर कशीच कवरअप जावची ना. 3-4 सिरीज करपाक पडटल्यो म्हणल्यार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अशें करून करपाक पडटलें. आमची लव स्टोरी जी आसा पळय जितली इंट्रस्टींग आसा पळय तितलीच न्ही सामकी एक सस्पेन्स बीन भरपूर आसा. तुमकां जर सांगपाक गेलें न्ही जाल्यार तितून भितर खूब सस्पेन्स बी असो जातलो आनी सांगता म्हटल्यार न्ही खूब टायम बी वयतलो. सो एका व्हिडिओन जावचें ना. ट्राय करता केन्ना एक दीस शेअर करपाक, पूण आतां इतले बेगीन शेअर करपाना. आनी थोड्या टायमान जेन्ना म्हजे 5000 सबस्क्रायबर बी कंप्लीट जातले पळय न्हू तेन्ना हांव म्हाजी लव स्टोरी बी जी आसा पळय न्हू ती शेअर करतली. आनी खूब जाणां म्हाका अशें सांगता की तूं लायव्ह यो बी अशें म्हणून. तर हांवें चिंतून दवरलां असो एक टार्गेट असो सेट आसता पळय तसो हांवें मायंडान सेट करून दवरलां.
जेन्ना पळय न्हू म्हाजे 5000 सबस्क्रायबर कंप्लीट जातले पळय न्हू तेजे नंतरच हांव लायव्ह येतलें. 5000 सबस्क्रायबर कंप्लीट जावचे पयलीं लायव्ह करचें ना. आनी नेक्स्ट म्हटल्यार जी आमची लव स्टोरी बीन आसा पळय न्हू ती हांव तेन्ना तेज्या नंतरच मागीर शेअर करतलें. सो जर तुमकां म्हाजी लव स्टोरी बेगीन आयकपाक जाय न्ही जाल्यार तुमी म्हाजे चॅनल जो आसा पळय तो बेगीन सबस्क्रायब करा आनी व्हिडियोज जे आसा पळय न्हू ते बी शेअर करा सो दॅट लोकांक बी कळटलें की हांव व्हिडियोज करता आनी ते बी म्हाजे चॅनल जे आसा पळय तो सबस्क्रायब करतलो. तर नेक्स्ट कमेंट आसा सहाना धुमटकर. विजिटींग कार्ड आसा हॉटेल नेम गूगल केल्यार दिसना. तर आय थिंक तुळजापूरचे जे माझे हॉटेल टूर बी हांवें दिल्लो पळय तेजेर हेणें कमेंट केला. तर हय विजिटींग कार्ड आय थिंक विजिटींग कार्ड आसा बट तें म्हा कडेन उरला दिसता. सपोज तुमकां जर मेळना न्ही हें केलें जाल्यार म्हटल्यार गूगल केलें जाल्यार नांव हॉटेलाचें मेळना न्ही. सो तूं प्लीज म्हाका इन्स्टाचेर DM कर. हांवें तुका हॉटेलाचें लोकेशन जें आसा पळय न्हू तें थंय सेंड करता. एक्झॅक्ट लोकेशन आसा म्हाजे कडेन. सो तूं म्हाका इन्स्टाचेर मॅसेज कर हांव तुका थंय न्ही तें लोकेशन दिता. नेक्स्ट कमेंट आसा ऐश्वर्या गांवसेचो. आय ट्रायड युअर प्रावन्स बिरयानी अँड इट टर्न्स टेस्टी थँक्यू. तर थँक्यू सो मच तुका तुवें म्हाजी रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती ट्राय केली म्हणून. तर खूब जाणांनी म्हाका हे प्रावन्स बिरयानी जी आसा पळय न्हू जी प्रावन्स रेशादो बिरयानी हांवें रेसिपी शेअर केली. खूब जाणांनी म्हाका न्ही बरो फीडबॅक असो दिलो. म्हटल्यार खूब जाणांनी ट्राय बी करून पळयली आनी म्हाका बरो असो रिस्पॉन्स आयलो की ना खरीच ती रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती यम्मी जाता. म्हळ्यार डीश जी आसा पळय ती यम्मी जाता. रेसिपी तुजी खूब बरी आसा. खूब जाणांनी म्हाका कमेंट केलो. सो तुमकां सगळ्यांक थँक्यू सो मच. रिया गोसावी. कुर्ता सूट्स बरे आसा पण तुका ते खूब कॉस्टली पडले. गोंयान 700-800 रुपयान 3 पीस सूट मेळटा एंड साडी सुद्दां खूब कॉस्टली. नेक्स्ट टायम गेले जाल्यार कोल्हापूर पृथ्वीराज सारीज म्हणून शॉप आसा थंयसर चल बरे सारीज ड्रेस मेळटा आनी कॉस्टली बी ना चड. तर जो हांवें म्हाजो शॉपिंग हॉल केल्लो न्ही म्हळ्यार भोंवपाक सावन हांवें कितें हाडलां ते जे हांवें शूट करून तुमकां दाखयल्ले पळय त्या व्हिडियोचेर कमेंट आसा. बट कितें खबर आसा 700-800 रुपयान 3 पीस मेळटा खरें. जशें की हांवें त्या व्हिडियोन बी सांगलें आनी आतां बी तुका सांगता की हांव न्ही रेयॉन बी मटेरियल जें आसा पळय तें न्ही हांव यूज करत ना. म्हाका न्ही कॉटनचेच कपडे आवडटा. सो हांव प्रिफर करता कॉटनचेच कपडे घालपाचे. आनी तुमकां तर खबरच आसा कॉटन कपडे म्हणटा की ते मातशे कॉस्टली वता. सो आनी रेयॉन बी म्हाजे कडेन अशें आसतलें 10 भितर एक बी ड्रेस खंय चुकोन आसतलो. म्हाजे कडेन सगळे न्ही कॉटनचे ड्रेस. तर कॉटन म्हणटा की मातशें कॉस्टली वता. जे तूं पृथ्वीराज साडीज सांगता पळय न्हू तेंचे ऑनलायन इन्स्टा पेज बीन आसा हांव फॉलो करता आनी हांवें थंयच्यान साडीज बी मागयल्या. खरेंच सांगता खूब बरी आसा. इफ सपोज तुवें ऑर्डर केलेलें आसा न्ही जाल्यार तुका खबर आसतलें खरीच बरी मेळटा तेंच्यो साडयो बी ज्यो आसा त्यो बरें आसा. तर हेच्या फाटल्यान नेक्स्ट कमेंट जो आसा पळय तो आसा रुपा वाळके. गुड टू सी you have enjoyed your trip. We too have recently visited all these temples and yes, roads are excellent and so smooth like heaven in Maharashtra. We had been to Goa last year and it was our worst experience traveling through Khanapur road. Google suggested us that road and we were traveling all alone through that jungle. ॲक्च्युली खानापूरच्यान जेन्ना येता पळय न्हू जी मेन हायवे आसा खरोच रस्तो खूब वर्स्ट आसा. तेका लागून आमी कितें करता भीमगड वायल्ड लायफ जे पळय फॉरेस्ट एरिया आसा पळय ते थंयच्यान ट्रॅवल करता. तो रोड बरो आसा. मातसो बारीक आसा रोड बट रोड बरो आसा. आनी 20 रुपीज पर कार 20 रुपीज पर कार दिसता का पर व्हेकल खबर ना बट 20 रुपीज ते चार्ज करता. आमी येतना 20 वतना 20 अशें दिल्लें तेंचे कडेन. बट रोड मातसो बरो आसा. बट तूं खंयच्यानय ट्रॅवल केलें न्ही अशें खानापूरच्यान बी ट्रॅवल कर जावं भीमगड वायल्ड लायफ आसा पळय न्ही थंयच्यान ट्रॅवल कर. रातचें ट्रॅवलिंग करप म्हणल्यार मातशें ऑड. आनी तो हो जो फॉरेस्टांतल्यान रोड आसा पळय तो सांजचो संक बंद जाता. सो तुमकां त्या सायडीच्यानूच ट्रॅवल करपा पडटा आफ्टर 6. आनी सेकेंड थींग सांगपा म्हटल्यार महाराष्ट्रा जे रोड आसा पळय न्हू खरेंच इतले मस्त इतले सुंदर आसा. केन्ना तूं 100 किलोमिटर कंप्लीट केली जाल्यार 200 किलोमिटर कंप्लीट केली न्हू समजत ना. इतले मस्त रोड सारके. हांव जाल्यार सामकेंच त्या रस्त्यार पळोवन इतले पिशे जाले ना परत वचपाचें मन करता त्या सायडीन. तर कांयशे कमेंट्स आसा पळय थोडेशे हांवें रीड केल्या कित्याक की व्हिडियोज आसा पळय मागीर खूब लॉंग जाता न्ही अशें म्हणून. तेच्या भायनी खुबशे जाणांनी हांणी बी खूब जाणांनी अशें कमेंट केला. वैशाली, सपना केरकर, कृतिका पांडे, वंशिता नायक, अवनीस किचन, सुरेश गंडगे, गितांजली डिचोलकर, समिधा गांवकर,
मोनाली सावंत, स्वाती शेठ, रेश्मा देवाली, शीतल बांदेकर, शुभांगी अगरवाडेकर, प्रचिती नाईक, कारवारकर गजानन, यतीश कांबळी व्लॉग्स, खूपशे आसा, मिल्टन डिमेलो, शीतल बांदेकर, द HP गेमेक्स, मे बी चॅनल आसतलो कोणाचोय, सुरेखा गोवेकर, खूपशे आसात जेणी आनी अशे कमेंट केला, फेल्सी रॉड्रिगीस, कॉन्सेसांव डिसोजा. सगळ्याचे कमेंट जे आसा पळय न्हू ते वाचप म्हणल्यार रीड करप पॉसिबल जायना, सो ताका लागून थोडेशे कमेंट जे आसा पळय ते रीड केला आनी तुमचे थोडे जाणांची नांवां घेतला. इफ सपोज तुमचो कमेंट बी हांवें वाचूना जाल्यार रागार जावं नाका, आतां नेक्स्ट टायम ट्राय करता. आतां हांव हेची वाट पळयता हो केन्ना येता तो. हेकांनी हांवें कितें हाडपाक धाडला, हाडलें की दाखयता मागीर कितें हाडपाक धाडला तें. पळोवया केन्ना येता तो, वाट पळयत बसया. खंय रे उलटा पोदेर मेळून तुका खरें ना यो तूं आतां. सो हेकांनी हांवें हें हाडपा धाडलेलें, शेव पुरी. सो घेवन येयला. तूं आपूण खावन येयला रे, एकूच हाडला. तर आतां न्ही आमी शेवपुरी खाता. काल हांवें एका म्हटलेलें शेवपुरी बरें अशें पावस बीस पडले की खावपाचें कितें यम्मी टॅम्पटींग अशें खावपाचें मन येता न्ही अशें म्हणून. तर काल पॉसिबल जालें ना, त्या कारणान आयज हेका हाडपा लायलें. तर शेवपुरी घेवन आयलो. तर शेवपुरी जी आसा पळय न्हू ती हांव प्लेटीन घालून घेता पयलीं म्हटल्यार. सो हे पळय हांगासर शेवपुरी खावपाक स्टार्ट बी केल्या. सद्दां हांवूच फाटल्यान उरताय पळय म्हाजी. आनी हे कितें दिलां, कितली पातळ भाजी दिल्या, कितलीशी सगळे वाटो जो आसा पळय न्हू फुल्ल भरून आशिल्ली. हेड्यावर म्हळ्यार हेडे चड घेतली ती, हांवें इल्लीशी घेतल्या. कितें इतली सगळी. तर शेवपुरी हाडल्या न्ही, खावन घेता. 7 जावपा येयली, मागीर जेवपाचो टायम जातलो. शीत आनी दाळ खंय बरी आसा रे. आमी रेगुलरली कारवार खाताली न्ही केन्नाय, रेगुलरली म्हळ्यार केन्नाय अशें. ती वेगळी आसता आनी हेची वेगळी आसता. हेणें हांगा माजराच्यान हाडल्या. म्हाका तेगेली कोबीच आवडटा, शेवपुरी आवडना. रातची न्ही 9:25 जाली. सकाळीं लायिल्लो हो चॅनल आनी हो मनीस म्हाका सा इतली इरिटेट जावपाक लागला, त्या बेजार येयला. आनी स्टील हेच पळयता कितें म्हणून खबर ना. तर आतां जेवन घेता आमी. आनी 3.0 जावं ना 3.0 जावं. तर जेवन घेता आनी हांव तर न्हिदताय गेल्यार सोंपचेंच ना आयज रातभर. तर हेच्याच वांगडा हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बी हांगाच एंड करता. आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. चॅनलाचे नवे आसता जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करा. तर मेळया फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. आतां तेवटेन पळयतालो मरे, व्हिडिओ पळयत नाशिल्लो. आयज जेवण बी कांय नाका खंय ताका, हेत पळोवन पोट भरलें खंय तेगेलें. मोदी येतलो ताका पार्टी दिवपा आयज.